ही तुम्ही हे करपाक सेटलमेंट झोन करपाक दिवची न्हू म्हणून हे ऑब्जेक्शन तुम्ही घालचे हे हांव तांचे लागीं रिक्वेस्ट करता एमएलए म्हणून कित्याक जरी तर हे ग्रास रुटाचेर ताणें ऑब्जेक्शन हाडलें जाल्यार आमकांय बरें पडटा बाबा फॉलोअप करपाक. लिव्हिंग अस पॉलिटिकल एफिलिएशन ऑल शुड युनाइट. अरे हो गरजेचो न्हू. जेन्ना ही आमकां रिसोर्सीस जे आसा त्यो आमकां गरजेची ही आमकां सेटलमेंट करपाक नाका. आनी पर्सनल म्हणल्यार हे हांवें म्हाका दिसता 40-50 वर्सां पयलीं हांव थंय गेल्लो धाकटो भुरगो आसतना. म्हाका आमचो अंकल सांकवाडे आसतालो आनी आमच्या अंकला कडेन गोरवां आसलीं आनी तेन्ना म्हाका धाकटो आसतना 10-12 वर्सां आसतना म्हाका दोंगरार घेवन गेलो तेन्ना हांवें तें पळयल्लें. आनीक हें जें कितें सेटलमेंट करपाक सोदता हें शॉकिंग शें सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक इतली ही आमची लेक आसा. ही लेक इतली वर्सांची म्हाका दिसता आमच्या पुर्वजांनी म्हाका दिसता आमचे जे सिनियर आहाय तांकां खबर आसा आमकां ते खबर ना ते इतली वर्सांची. आनी सडनली हे सेटलमेंट झोन करपाक सोदता म्हणल्यार हें कितें म्हाकाय कांय समज हांवें कितें केलां आतां जे डिपार्टमेंट आसाय ते सगळ्यांक लेटर केल्ले आसा. जावं टीसीपी केल्ले आसा, पीडीए केल्ले आसा, पंचायताक सगळे हांवें एडी केल्ले आसा, पर्सनल एडी केल्ले आसा. सगळे जे पंच आसा तांकां सगळ्यांक एडी केल्या बाबा हाचेर आमी कितेंय जर आमकां सामान दवरपाक आमकां ही गरज आसा आनी ही लेक जावन आसा आमची रिसोर्सीस जे आमचे गांवांत असली रिसोर्सीस आसा म्हणल्यार आमी सामान दवरपाची आमची गरज. एज अ एमएलए हांव सदांच आसतलो कितें आमकां रिसोर्सीस तुमकां खबर आसा आमचे कोर्ताली केसरवाल स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट करपाक गेल्लेले आसा. आनीक हे काम ऑलरेडी चालू आसा. बाकीचे आमचे जे WRD जे बाकी आमचे जे रिसोर्सीस स्प्रिंग आसा तिवूय डेव्हलपमेंट जावपाची आसा. आनी बाकी बारीक बारीक जे आमी जोरे पयले तेवूय आमी RDAचेर हांवें काम घेतलेलें आसा. तुमकां पळय मिडिया तुमी वाडलेलें आसा. अशें म्हाकाय जाय आमचे जे रिसोर्सीस आसा जे आमचे लेक आसा ते सामान दवरपाक. इतलेंच न्हय जे आमचे 3 आमच्यो लेक आसा. एक लेक म्हणटा ती आमची नावतान लेक आसा. तशीच आमी सांकवाडे बांदोडे थंयसर आसा. बांदोली ऑलरेडी आमी वेटलँड म्हणून हें केल्ली आसा डिक्लेअर केल्ली आसा. हिवूय जावपाची आसा. खंयचे आमची वोडान आसा तिवूय आमी वेटलँड करपाची आसा. आनी हिवूय ऑलरेडी प्रोसेस चालू आसा वेटलँड करपाची आमची ज्वारी लेक. आनी हिवूय म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन वेटलँड करून आमकां लोकांक एक हें दिवचें. कितें वेटलँड केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां सामान दवरून आमकां बरें पडटलें. आनी हांव मागता गव्हर्मेंटाक जाता तितले बेगीन तुमी हें जे प्रपोजल जे सेटलमेंट जो करपाक गेला तो रिजेक्ट करचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.